आता हांगा फाटल्यान जो कावंटर आसा तो पयलीं आशिल्लो तांकां एलाव केल्ले आनी हांगासरले ऑलमोस्ट सुमार 100-150 कितें गाडयो आशिल्ल्यो. आता थोडे म्हयने जाले ताणें ते काडून उडयले आनी 60 टॅक्सी दिल्लीच्यान हाडल्यात विथ त्या नंबर प्लेट्स हांगा हाडून तांचें रेजिस्ट्रेशन चेंज केलां आनी हे 60 गाडयो चलोवपाक 120 ड्रायव्हर हाडल्या, सगळे भायले, सगळे हिंदी उलोवपी, बिहार आनी दिल्ली आनी त्या सायडींतले. आनी आमचे पळय हांगा गाडयो आशिल्ल्यो जे आपणाचे पोट चलयताले तांचेर सगळ्यांचेर खोट मारल्या, तांकां भायर उडयल्या. सो अशें करून हांगा आमकां कळटा की जे हांगा पोट चलयता तांकां जॉब ना कांय ना, ते आपणाच्या कश्टांनी लोन काडून गाडयो घेवन चलयताले तांकां भायर उडयल्या. आनी हातून डायरेक्ट ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराचो हात आसा, कित्याक आमकां जे कळून येता एवरी 3 मंथ्स खंय तांकां बॅग मेळटा, त्या बॅगान कितें आसता तें सगळ्यांक खबर आसा. हो सारको भिकावू सरकार. हांव अपील करता ह्या चीफ मिनिस्टराक, तुमकां तर गोंयकारांचे पडलेले आसा जाल्यार इन्व्हेस्टिगेट करा. हे आमच्या गोंयकारांक कित्याक भायर काडून उडयले आनी हे भायले हाडल्यात 60 टॅक्सी, गड्यां कडेन मिटर ना आनी हे ड्रायव्हर पळय भायले हाडल्यात तांचे कडेन बॅच ना. आनी आमचे गोंयकार जेन्ना भायर वयता आरटीओ तांकां धरता, मिटर ना, तुमचे कडेन बॅच ना, जाल्यार आमच्या लोकांक कित्याक त्रास करता आनी हे भायले हाडून तांकां कित्याक तुमी एक्शन घेना. सो हें तर बंद करना जाल्यार आमी सगळ्यांक एक करून आख्खे गोंयभर हांकां एक्सपोज करतले.